गोंयाक रिजनल प्लॅनाची न्ही जाल्यार जमनीच्या झोनिंगाची गरज आसा। ताका लागून रिजनल प्लॅन हो नाकाच अशें विधान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर्स टेक कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत केला। शारा बरोबरूच गोंयचे गांव लेगीत आतां सुदरुपाक जाय अशें मत विश्वजीत हांणी व्यक्त केलां। तशेंच सत्तेरेन टायगर रिझर्व नाकाच अशें स्पश्ट भुमिका तांणी ह्या वेळार घेतल्या। You have to have a progressive state. When you have a airport coming up, airport येता, मोपाचो एअरपोर्ट येता, पेडणेच्या लोकांक कितें विकासा कडल्यान पयसूच रावंक जाय काय 70च्या लोकांनी पयसूच रावंक जाय? आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरी केली, आनी कितें केली, आमकां थंय रानानूच दवरूंक जाय? आमचो विकास नाका, गरीबाक नाका की आपूण आपली एरिया सेटलमेंट जाल्ली नाका? ते आयज ऑर्चर्ड जमीन जी आहा तीच सेटलमेंट जातली। आयज आमी म्हणना की नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स आनी त्याच बरोबर नवीन तरेची टेक्नॉलॉजी आहा ज्या टेक्नॉलॉजी माध्यमांतल्यान आमी खंयचेय फोरमार जस्टिफाय करू शकता की ह्या तरेचे जमीन हे डेव्हलपमेंट ग्रीड सिस्टम असतात, तरेतरेचे सिस्टम असतात ज्या माध्यमांतल्यान तुमी प्लॅनिंगाचो पर्स्पेक्टीव घेवन फुडें वचूं शकता। हांव गेले 20 वर्सां वायल्ड लायफ पार्क्सान भोंवपी 14 वरां हांव बसून हांव फोटोग्राफी करपी मनीस। आमचे कडेन वाघ हाडपाचे आशिल्ले हांवें सांगलें ते वाघ आमचे कडेन कॅपॅसिटी ना तांकां हँडल करपाक, आमकां नाका म्हणून हांवें सांगलें तांकां। आनी हे सगळे आसा त्या तरेचे तुमकां एनक्लोजर्स जाय, त्या तरे तुमकां मनीस जाय, त्या तरे तुमकां वेटनरी फेसिलिटीज जाय। ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन जेन्ना नसता आमी ते वाघाक हाडून कितें मारपाचें नसता ते बोंडला झून डजन हॅव द कॅपॅसिटी टू हॅव दीस। आतां बोंडला झू खातीर आमकां जर रिफर्बिश पूर्णपणे करूंक जाय आमकां 150 कोटी रुपया मिनिमम जाय। आणि हांवें डिसिजन घेतलें ना रिजनल प्लॅन गोंयांत जावचो ना। दीस रिजनल प्लॅनच्या ऐवजी झोनिंग प्लॅन्स इंटिग्रेट करपाची गरज